मुळगावच्या शिरोडवाडी वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यावयल्यान वयताना अचकीत बिबटो धांवत आयिल्ल्यान दिगंबर नायक हांच्या स्कूटरीक बिबट्याचो धपको बसलो। दिगंबर नायक ह्या स्कूटरी वयल्यान दिवचल जावन आपल्या घरा येतालो। मुळगावच्या शिरोडवाडी वाठारांत पावतकीच अचकीत एक बिबटो धांवत येवन स्कूटरीक आपाडलो। हाका लागून दिगंबर नायक रस्त्याचेर पडून ताच्या हाताक आनी पायाक दुखापत जाली। स्कूटरीन येतालो अचानक एकदम फुड्यान गावलो, तेजे धक्को भरलो आनी तो उजवी सायडीन धांवलो आनी हांव सकयल पडलो। पण केन्नाची गजाली? राती 8:30 सुमार। तुम दिवचलच्यान घरा येताले? त्या वेळान हांव येतालो घरा कडेन। कितें लागला तुमकां? हात फ्रॅक्चर आसा आनी धोपराक लागला आनी हांगा लागला। मजगतीं मुळगांव वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला। दीस रात चालू आशिल्ल्या मायनी वेवसायाक लागून बिबटे लोकवस्तीत घुसपाचे प्रकार वाडल्यात, अशें मुळगांवचे आदले सरपंच वसंत गाठ सांगता। काल 8:30 जवळ 8:30 सुमार आमचो मित्र दिगंबर नायक हो बिचोलीच्यान येताना बिबटो म्हणजे लेपर्ड जो आहा तो सडनली भायर सरलो, म्हणजे मेन रोडाक येता गोश्ट शिरोडवाडी मुळगांव। आनी तो जेन्ना भायर सरलो पळय तेन्ना त्याच टायमार हो दिगंबर बिचोलच्यान येतालो आनी ती जी तेणी उडकी मारली हेणी ती तेका स्कूटरीर तो आपाडलो आनी तो इंजर्ड जाल्लो आसा। हात तेजो फ्रॅक्चर जावन धोपरांक बी माल लागलेलो आसा। आतां ही गोश्ट दुसरी काय तिसरी फावट जी मायन आमची जी चलता मुळगांवान गांवकर रोडा थंयसून हे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 मिटर भायर म्हणजे मेन रोडार। आतां हे जे बिबटे आसा हे पयलीं आमकां मायनीर वयले सायडीक दिसताले आनी सहज आतां केन्ना गांवान लोक वस्तीन केन्ना येनासले, पण आयज जर पळयत जाल्यार हे बिबटे ह्या लोक वस्तीन शिरलेले आसात आनी लोक अशे भयभीत जाल्ले आसा की रातचे आतां भुरग्यांक सुद्दां भायर सोडपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की ह्या बिबट्या पासून सावध रावात। जर हे सरकारान हेचेर बंदोबस्त करूंक ना जाल्यार इन फ्युचर हे आमच्या लोकां खातीर हानिकारक आसा। खरें म्हणजे हे बिबटे गांवांत येवपाचें कारण हेज्या पयलीं केन्ना येनासले। जेन्ना मायन ही आतां सुरू जाल्या आनी मायन जी सुरू जाल्या हे नायटीचें काम थंय चालू आसता आनी त्या कामाच्या आवाजान जे बिबटे आसा ते सकयल गांवान लोक वस्तीन शिरतात। हेचेर सरकारान कितें तरी निर्णय घेवपा जाय। आमी सांगून थकले आनी हेन्स फॉरवर्ड जर अशें जायत जाल्यार तेंचे आमी बिबट्यांचे हें करूं शकना, कित्याक ते खंय तरी भक्षा खातीर म्हणजे आपल्या पोटा खातीर कितें तरी सावध मेळटलें म्हणून ते भोंवत आसतात। आनी जेन्ना मायन जेन्ना थंय चालू आसता तेन्ना त्या आवाजाक भियोन आनी ती जनावरां सगळीं सकयल देंवतात आनी त्या खातीरूच हे बिबटे तेंच्या आपल्या भक्षा खातीर ते तांकां टार्गेट करच्या खातीर गांवान वचतात आनी गांवान हेन्स फॉरवर्ड जर तांकां जर कांय मेळना जाल्यार इन फ्युचर म्हणटा तशें आमच्या गांवच्या लोकांच्या भुरग्यांक किंवा लोकांक हो एकदम भंय आसा। तेन्ना सगळ्यांनी सावध जावचें, सरकारान हेचेर जाता तितल्या बेगीन उपाय काडचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।